मातेबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 13 वळ 47 ते 53. तशेंच सुर्गीचे राज अशें म्हणूं येता. एक रापण दोर्यांत मारल्या उपरांत ती सगळ्या जिन्सांची मासली धरता. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासली पांट्यांनी घालतात आनी उपकरून ती भायर उडयतात. कालाचे सांपाडणीक तशें जातलें. देवदूत भायर सरतले आनी बऱ्या मनशां मदलीं नश्ट्यांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यान उडयतले. थंय ती रुदन करून आनी दांत करकरावन आसतलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? ताणीं म्हणलें, होय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटच सुर्गीच्या राजाचो शीस जालोलो दर एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडटल्यात एका गोरकारा सारको. ह्यो वेपारी सांगून सोंपयतच जेजू थंयचो भायर सरून गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.